नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. AIFFची शिस्तभंग समिती फुडल्या सप्तकांत थारायतली FC गोवाचेर कारवाय. इलानून केल्ले कास्किसावाचे प्रुडंटाकडेन एक्सक्लुझिव्ह फोटो व्हिज्युअल्स पळयात रिपोर्ट. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक आता आंतरराज्य उरिल्ली ना. फक्त शिखर बँकेचे खासा आम सभेत दामाव दीव ब्रांचीचे बिझनेस मालमत्ता रिणा सहित विभागणेक मान्यताय. आणि साखळेचे नवे हॉस्पिटल गलगलाक. नळाक उदक ना, टॉयलेटीची दशा. बायला वतात दादल्यांच्या टॉयलेटीत. वेटिंग रूमात फॅन नी लाईट सुद्धा ना. पळयात रिपोर्ट. खबरो विस्तारान. AIFFची शिस्तभंग समिती फुडल्या सप्तकांत FC गोवाचेर कारवाय कितें करप ती थारायतली. AIFFची फुडल्या 2-3 दिसांत बसका जावपाची आसा. ISL फायनलीत चेन्नईन FC कडेन मार खाल्ल्या उपरांत FC गोवान कारण नासतना बेशिस्त आनी आक्रमक भुमिका घेवन तणाव केलो म्हणून मॅच कमिशनरान रिपोर्ट दिला. मॅची उपरांत इलानून केल्ले कास्किसावाची व्हिज्युअल्स प्रुडंटाकडेन आसात. द गोवनान त्या प्रसंगाचो घटनाक्रम दाखोवपी फोटोय घेतल्यात. पळयात रिपोर्ट. FC गोवा बेशिस्त. इलानोक भितर उडोवंक मुद्दाम घालो FIR. FC गोवा कारण नासतना बेशिस्त वागले ते पळयल्यार भंय दिसपाचो. FC गोवाचे सबस्टिट्यूट प्लेयर अधिकारी रेफ्रींच्या आंगार धांवले. तांचेर हात घालो. रेफ्रींग वायट उतरां दिली. रेफ्रींग धमकी दिली आनी रेफ्रींग मारपाक गेले. FC गोवाच्या प्लेयरांची चेन्नईन FCच्या इलानोचेर खुन्नस. चेन्नईन FCच्या वागणुकेची कमिशनरान तोखणाय केल्या. भारताक खेळपाक भायले प्लेयर तयार जावचे ना. ISLचेर परिणाम जातलो. FC गोवान स्पोर्टिंगली हार मानून घेवपाक जाय आशिल्ली. गेमीचे नेम पाळपाक जाय. भायल्या देशांतले रेफ्री फुडें भारतांत येवंक तयार जावचे नात. FC गोवाच्या अखिलाडू वृत्तीक लागून भारतीय फुटबॉलाच्या प्रतिमेक मार. दत्तराज साळगांवकार, श्रीनिवास धेंप्यान चाळवल्यांक थंड करपाचे सोडून चाळोवन घाले. आपल्या आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल कारकिर्दीत ISL इतलें बाबत रेफ्रींग आपणे केन्ना पळयलें ना म्हूण FC गोवाचो हेड कोच ब्राझिलियन स्टाफ जिको म्हणटा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक आंतरराज्य उरिल्ली ना. आयतारा बँकेच्या खासा आम सभेत दामाव आनी दीव ब्रांचीचो बिझनेस मालमत्ता आनी रिणा सयत विभागणेक मान्यताय दिली. दामाव आनी दीव शाखेक सुमार 110 कोटी दिवन बँकेचे विभाजन करचे पडटले. गोयचे शिखर सहकारी बँकेक आता नाबार्डाची रिफायनान्स येवजण लागू. मात गोयचो ब्रँड गेल्ल्यान दामाव आनी दिवाच्या संचालकांक हुस्को. विभाजनाक RBIन 31 डिसेंबर मेरेन मुजत दिल्ली. हे मल्टी स्टेट दर्जो आशिल्ल्या कारणान ताणें आमकां रिफायनान्स दिलो ना आनी हें दिलें नाशिल्ल्या कारणान आमी जवळ जवळ 41 crores लॉस करतात. हें ऑलरेडी जालां आमकां. तांचे 24% आमचे कडेन डेपॉजीट आशिल्ली. एडवान्सीस कमी आशिल्ली आनी त्याचे 24%तले पयशे आमी हांगा युटिलायज केल्ले कडेन आसा लोनींग दिवपाक. ते आमी तांकां जवळ जवळ 110 कोटी आमी तांकां दिवपाक जाय. ते स्लोली आमी तांचे बरोबर आमचो म्युच्युअल अंडरस्टँडींग करून आमी ते यूज करतले. तांकां जाय त्या पयशे आमी थिंगा धाडटले. तशें आमी थोडे प्रोविजन पूण केल्ले कडेन आसा. सेपरेशन जाले नंतर आमी क्रार मेंटेन करपाक जाय. तो क्रार मेंटेन जातलो आमचो. गव्हर्मेंटाकडे आमी शेअर कॅपिटल मागिल्ले कडेन आसा. ते शेअर कॅपिटल मेळ्ळें की इमिडिएटली क्रार जातलो. तेन्ना आमकां रिफायनान्सिंग स्टार्ट जातली. गव्हर्मेंटान आमी सरासरी 35 कोटी मागलेले आसा. बायफर्केशन जातरेच हे 2 डायरेक्टर आसा आमचे, ते 2 डायरेक्टर थंग वचले. बाकी सगळे हांगा वचले. गोवा बैंक एक्चुअली दमन दीव में बहुत पॉपुलर है. गोवा बैंक दमन दीव एज ए गोवा बैंक ओनली. दमन दीव का 80% बिजनेस हमारे साथ है. अदर 16, 19, 20 बैंक्स आर देयर, लेकिन 80% बिजनेस गोवा बैंक के साथ है. एक्चुअली वी हैव ट्राइड, हम लोगों ने साथ में रहने की भी कोशिश किया. दिस प्रोसीजर वाज एक्चुअली इनिशिएटेड फ्रॉम 2004, बट जो जितना हो सके इतना डिफेंड किया. अभी ये पॉलिसी हो गई सेपरेशन, एंड दैट वी हैव टू डू बाय एनी कॉस्ट. घेऊया एक विराम.